प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. प्रश्न श्री सुभाष फळदेसाय. Speaker sir, I may be permitted to question number 1B. 1A postponed, okay. 1B. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला त्याप्रमाणे. स्पीकर सर, प्रश्न म्हजो आशिल्लो की डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर ऑफिस एट मारगांव हें जावपाक जाय, अत्यंत गरज आसा. कारण खुबशे मोठ्या प्रमाणात जे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जाता ते सांगे भागांतल्यान केपें भागांतल्यान जाता. म्हणजे तर मागणी आशिल्ली की सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ह्या दोन्ही तालुक्याक जोड हें दिवपाक जाय. कारण आमी पळयतात की खुबशे पयलींच्यान जे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आसा ते म्हाका दिसता 2005 कितले 84 लाख सबसिडी आशिल्ली. ताच्या नंतर 2007 1 करोड जाली. पूण गेले ते वर्साक ह्या सरकाराची अनेक धोरणाच्या मुळे ती 10 कोटीचेर पावल्ली आसा. ही 10 कोटीचेर सबसिडीच मेळ्ळ्या. ती 10 कोटीचेर आमचे एक सांगे हातूंत भितर म्हणजे सांगपाचो अर्थ इतकोच की जवळ जवळ 2,500 आयज किसान कार्ड जाल्ले आसात. हो खूब मोठो व्याप आसा आनी हो व्याप सगळो सांबाळपा खातीर आमकां एक सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस केपें सांगे ह्या भागां खातीर तुमी दिवची चड गरज आसा. म्हणून म्हजो एक हें आशिल्लो क्वेश्चन की केपें किंवा सांगे ह्या भागाक उपयुक्त ठरपा सारकें सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आनी थी आमचे जे झेडीओज आसात ते वाडोवचे पडटले. ज्या जाग्यार तुमी खुबशे कडेन पळयताले की झेडीओज बसलेले आसात थी कृशी कार्डां 500 जाली ना आनी केपें सांग्यार सादारण 2,500 जाले हांगा जाल्ले आसात. गरज ना. 19 डिसेंबरा पयलीं मडगांव हे डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर ऑफिस एट मडगांव आनी सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एट सांगे 19 डिसेंबर 2014 पयलीं जातली. थँक्यू सर. निलेश काब्राल. ना काय ना हांव इतलेंच सर म्हजें रिक्वेस्ट आसा. आतां म्हादेबाबानू तशें ऑफिस ओपन केला सोशल वेलफेराचें, बट देर आर नो पावर्स गिवन टू दॅट. माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू सर ऑफिस विथ फुल पावर्स. व्हेरी गुड स्पीकर. थँक्यू स्पीकर. इतलेंच मागता कित्याक फॉर्मा बेगीन जातली सर. स्पीकर थँक्यू. प्रश्न क्रमांक 2 श्री विजय सरदेसाय. Because sir, I may be permitted star LAQ number 2B. 2B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, प्रश्न आसा North Main Sewerage Pipeline. Speaker sir, this has been a doomed project right from the time it began in 1984. It was completed during the term of the last government. Then Madgaon MLA Babu Naik had actually exposed corruption in the laying of the pipeline. Speaker sir, now there is a problematic stretch of 9.2 kilometers from Allem to Shirwading. In this stretch, you find fountains at chambers. Chambers you have raw untreated sewerage being directly discharged into the paddy fields. Forget farmers, even gorwa bazu wasnat nahi. Ashe position waha. Time and again this has been discussed in the assembly. Your reply also suggests that you agree with me in this. You say that there was a report under JICA that has been prepared. There is an assurance also been given in the last assembly session. You also say that there is an estimate that is being prepared and pending government approval. My pointed question is, when will the work be tendered and when will it start? सभापती महाशय, ही जी पायपलायन घातिल्ली ती साधारण 1984 घातिल्ली 9 किलोमीटरची पायपलायन. जेन्ना जैका प्रोजेक्ट पास जालो तेन्ना जैका कन्सल्टंट जे आशिल्ले तांणी ही पायपलायन डिटोरिएट आशिल्ल्या कारणान तिचें सगळें इन्स्पेक्शन करचें आनी नवी पायपलायन घालपा खातीर प्रयत्न करचो असो रिपोर्ट दिलो. त्यानंतर वी हॅव अपॉइंटेड अ कन्सल्टंट वेर एज ही हॅज गिवन दॅट दीस पायपलायन इज टोटली डिटोरिएटेड अँड द सेम इज टू बी शिफ्टेड. आतां ती शिफ्ट जर करतलो जाल्यार पयलीं आमकां नवी पायपलायन घालपाक जाय आनी नवी पायपलायन घातले शिवाय तिका हात लावपाक मेळना. कारण तिचो अशी परिस्थिती आसा की आमी कॅमेरा घालून ती चेक केल्ली आसा फ्रॉम वन चेंबर टू अदर चेंबर. आणि त्या प्रमाणे आता 3 सजेशन्स आयल्या. एक तर पॉलिइथिलीन पायप्स HDP आणि दुसरी आसा ती प्रत्येक चेंबर टू चेंबर परत नवी पायपलायन घालप आणि तिसरो आसा तो बस्टिंग टेक्नॉलॉजी करप. आता ह्या हेतूंतले 3 टेक्नॉलॉजी द कॉस्ट विल बी राउंड अबाउट 60 to 70 crores.
कारण 1000 mm dia of HDPE pipeline of say about 7 kilometer will cost around 30 crores. Trenchless technology. पयर आमी बोळा घातला हांगा आमच्या ऑनरेबल आमचो सांताक्रूजचो आमदारान की ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजी नाशिल्ल्या कारणान हें केलें म्हणून आनी थंय ट्रेंचलेस टेक्नॉलॉजीची गरज आसा आनी हें सगळें करतलो जाल्यार पयशांची आवश्यकता आसा आनी पयशांची आवश्यकता आसल्या कारणानूच हें थोडें डिले जालां. वी वील सी दॅट दीस इयर 2014-2015 this particular line will be taken over and try to finish it by March 2016. स्पीकर सर, मिनिस्टरान सांगला की प्रायोरिटी आसा, पयशांची गरज आहा, पूण म्हाका दिसता तुमचें सिवरेज कॉर्पोरेशन आनी तुमच्या डिपार्टमेंटा भितर कोऑर्डिनेशन ना, वो तुमकां तुमच्यो प्रायोरिटीज तुमच्यो मिसप्लेस्ड आहा. आतां पयर एक टेंडर आयिल्लो म्हळ्यार न्यूज आयिल्ली आहा की नावेली मतदारसंघात नवी सिवरेज पायपलायन घालपाक 150 कोटीचो एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळ्ळा म्हणून. आतां प्रायोरिटी ही आसतना हांगा एक हेल्थ हजार्ड जावपाक शकता. अनट्रिटेड सिवरेज इज बींग डिस्चार्ज इन द ड्रेन्स इन द फिल्ड्स आनी तें वास जर थंय घेतलो जाल्यार थंय सगळे सावथ गोंयचे जनतेक लागता. आनी हें प्रायोरिटी आसतना तुमी काडटात आनी दुसरे कडेन एप्रुवल दितात. म्हणटकीर म्हाका समजना की बाबा हें तुमचें मनान आसा वो कितें पॉलिटिकलूय तातूंत कितें एक्सपेंडिचर सँक्शनाक पॉलिटिक्सूय बी आसता काय म्हणून हें समजना. सवादी मातशें हातूंत कांयच पॉलिटिक्स ना. आमकां जो नावेलीन प्रोजेक्ट मेळ्ळा तो अंडर एनवायरमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जवळ जवळ 140 कोटी रुपया आमकां ते मेळपाचे आसा. तातूंतले रिवर ऑस्मोसीस आमकां करपाक जाय. जी रिवर सगळी पिड्ड्यार जाल्या, ज्या रिवरींत पांय सुद्दां दवरपाक भंय दिसता, त्या खातीर ते रिवर शुद्ध करपा खातीर तो प्रोजेक्ट आसा. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही पायपलायन 8.5 किलोमिटर काय 9 किलोमिटर पिड्ड्यार जाल्ली आसा आनी ती टप्प्याटप्प्यान सुद्दां घालनासतना आमी एकाच टायम ही पायपलायन येता त्या वर्सा टेंडर करून घेता. कारण मोठो खर्च जेन्ना आसता तेन्ना थोडे EFC क्लियरन्स अशें आसता. एक्सपेंडिचर सँक्शन हें EFC क्लियरन्स मेळ्ळ्या नंतर मेळटा आनी त्या खातीर येता ते म्हयने भितर हेका EFC हें मूव करता. स्पीकर सर, थर्ड सप्लिमेंटरी गेल्या सेशनान म्हाका एक मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की फ्री सिवरेज कनेक्शनां म्हजे मतदारसंघान एक सिग्निफिकंट ST पॉप्युलेशन आहा. सो सिवरेज कनेक्शनां तांकां मेळपा खातीर आनी सगळे जनतेक सिवरेज नेटवर्काक कनेक्ट जावपा खातीर सरकार कितें तरी करतलो म्हणून आनी फ्री सिवरेज कनेक्शनां दितले म्हणून. आतां सगळ्या कडेन तुमी फ्री सिवरेज कनेक्शनां दितात. आमचे मतदारसंघान जंय बिल्डिंग्यो आहा, जंय सगळ्यांनी कनेक्ट जावपाक जाय, थंय भरपूर आडमळे येतात. सो म्हाका एक क्लियर कट एश्युरन्स जाय की फ्री कनेक्शनां तुमी फातोर्ड्या दिवपाक लागतले आनी इट शूड बिगीन फ्रॉम दीस मंथ. स्वाती मातशें हातूंत 2 गोश्टी आसा. पयली गोश्ट म्हणजे आमी मडगांव जेन्ना फातोर्डा मतदारसंघात सिवरेज लायन घातली तेन्ना कोणूच ती लायनी कनेक्शन घेवपाक येना जालो. त्या खातीर 2004-2005 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान त्या वेळार डिक्लेअर केलें की 25% सबसिडी दिवन आमी स्कीम करतले आनी त्या प्रमाणे ते सगळें काम चालू केलें. पूण स्कीम जी केली ती कमी हेचेर जाली आनी त्या नंतर मुखार जें काम जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना. फ्रॉम 2008 नंतर ते 2012 पर्यंत आनी आतां आमी 2012तल्यान थ्रू कॉर्पोरेशनांतल्यान सिवरेज कॉर्पोरेशनांतल्यान फ्री कनेक्शनां दिता. आतां सद्या शिवडे नावेली ह्या भागांत आमची फ्री कनेक्शन चालू आसा. फातोर्डेच्या आमदारान मागिल्ले प्रमाण ताजो एस्टिमेट आमी रिकास्ट करता आनी तोय एस्टिमेट आमी घेता. ताका 1 म्हयनो न्हय, 2 म्हयने वतले. कारण शॉर्ट टेंडर नोटीस आमी काडूं शकना. नोटीस काडपाक आमकां आनी एस्टिमेट करपाक सादारण आमकां 1 म्हयनो वतलो आनी त्या नंतर प्रोसिजर करपाक 1 म्हयनो वतलो. Alex Reginald. Sir, I think आख्खें केलो बरो, एटलीस्ट इन स्ट्रेचीजान केल्यार बरें आहलें. कित्याक इन्स्टेड ऑफ टेकिंग आख्खी एस्टिमेट फूल आहा, टेक इन स्ट्रेचीज कितें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करूं मेळटा जाल्यार चोय. Because at least for temporary relief, tori at least some stages. 9.2 entire pipeline. No, at least part of the magi we divert kuru matter. Try something, no, because it is creating problem there. Honorable MLA भरपूर खबर आसा ते स्ट्रेचीस घेवंक शकना. 1.2 अदर पॉयंट आमी जॉईन केले शिवाय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टेक. कारण ताका स्लोपूय पळोवचो पडटा. ना कितल्या वेळा आमी पंपिंग करतले आनी पंपिंग केल्यार तें आमचें सक्सेसफूल जातलें काय कितें हो प्रश्न आसा. आनी तो जर प्रॉपर स्लोप ना
जाल्यार आमकां डायरेक्ट लायन परत घालची पडटलें आनी वी वील सी दॅट इट वील बी ट्रँचलेस टेक्नॉलॉजी. स्पिकर सर, एक माझे मनान दवरुचें की कंप्लीट तळी अशी तळ्याची अशी सिवरेज जाल्ली आहा, नुवें मतदारसंघानूय हे एफेक्ट जाता आनी थंय असो इश्यू आहा की थंय वॉटर हायसीन स्टार्ट जाल्या. इट्स अ ह्यूज पोल्युशन एस्पेक्ट. हांव माननीय मुखेलमंत्र्याकूय मागता की हाजेर फायनान्शियल एलोकेशन फायनली तांचे कडेन जिरका जाय, तांणी बी एक हाजेर क्लियर कट स्टँड घेवचो, बिकॉज दीस इज अ इश्यू दॅट कन्सर्न्स एवरीबडी. ती मातशें आमी खंयच म्हणूं ना की फायनान्शियला लागून हांगा म्हणल्या. EFC क्लियरन्स जाल्या नंतर फायल वील बी टेंडर्ड, वर्क वील बी टेंडर्ड, आणि आफ्टर कंप्लिशन ऑफ द टेंडरिंग हे प्रोसिजर द फायल वील बी मूव्ड फॉर वर्क ऑर्डर टू गिव एक्सपेंडिचर सँक्शन. पुढला प्रश्न श्री अतानंद सिंह मोन्सेरात. I be permitted to ask question number 3B. 3B. Speaker sir, answer as per computer sheet tabled on the floor. Speaker sir, I have suggested and proposed different works to improve water supply in Santa Cruz constituency. Speaker sir, if you go through the annexure, only small works like change of connection, change of line and interconnection has been taken up. Not a single major work to improve water supply. It only shows in this annexure that estimates are under preparation. I would like to ask the Honorable Minister that how long does it take to prepare estimate of the proposals, and how long does it take after work order is issued? सभापती महाशय, खुबशीं कामां अंडर मेंटेनन्स सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी घेतिल्लें आसा. नंबर 1, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी जें उदक दिता तें म्हाका दिसता कमी ना. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी पायपलायन आसा ती खूब जुनी आसा. इन द सेन्स इट इज मोर दॅन 30 years ओल्ड म्हणजे म्हायती प्रमाणे. आणि मॅक्झिमम पायपलायन जी आसा ती इदर AC किंवा PVC. आणि हाका लागून त्या पायपलायनीक जेन्ना आमी प्रेशर दिता तेन्ना ती पायपलायन बस जाता. सादारण बस जाल्या नंतर आमी 100-200 मीटर पर्यंत पायपलायन चेंज करता अंडर मेंटेनन्स. आता नवी पायपलायन जर घालतले आसत ताका DI पायप्स घालपाक जाय किंवा HDPE पायप घालपाक जाय. आता मेजर जे एस्टिमेट आसा, हांवें पयरूच सांगलां, आमची एक मिटींग जाली अंडर रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री अंडर ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी, आणि त्या वेळार आमी फ्लॅक्सी फंडा विशीं उलयले. मुख्यमंत्री आमचे बरोबर आशिल्ले आणि ताणें सांगलें की जितल्यो पायपलायनी ओल्ड चेंज करतले ताजो डिस्ट्रिक्ट किंवा तालुका वायज एस्टिमेट कर आणि आपल्या धाड. आणि तें काम आमचें चल्लां. जवळ जवळ एकेका 3 तालुक्यांक सादारण 67 crores आसपास हे एस्टिमेट जाता. कारण मेजर ज्यो सिटी आसा त्यो सगळ्यो ओल्ड पायपलायन्स आसा आणि मेजर पयलीं जी पायपलायन घातिल्ली आसा ती चेंज करपाक जाय. तातूंत वास्को येता, मार्मागोवा येता, आमचे फोंडे येता, त्या नंतर मदले भाग आसा ते येता. सबंद पणजी सिटीच्या आसपास, अंदू पणजी सिटीच्या अंडर जनरूम आमी चेंज करता. सबंद पायपलायन पणजी सिटीची जनरूम जाल्या. तुजी जी पायपलायन आसा येत्या वर्सा सगळे एस्टिमेट जातले आणि ते एस्टिमेट वी विल पुट अंडर फ्लॅक्सी फंड्स and we will see that all work will be executed by 2050. How long does it take to prepare an estimate? 2000. And I have asked you, how long does it take after work order is been issued? From now for the past 1 year, 4 months, work order has been issued, but no work has been started. So you just tell me how long does it take? जर तशें कितें आसा ताणें म्हाजे नजरे काडून You see in your annexure only, no? कारण काही ज्यो गोष्टी आसा कॉन्ट्रॅक्टरांनी त्या वेळार कामां सोडलेलीं आसा. 2012 पयलीं जी कामां टेंडर केल्ली आनी तांकां वर्क ऑर्डरी दिल्या तांणी काही कामां सोडल्या. एक तातूंत सांदाजरेचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो 6 कोटीचें काम, तातूंत ताणें एक सोडलां. तशेंच हातूंतली 2 सोडल्या. Not 2. You just check your annexure. You have given your annexure. There must be almost 15 to 20 works which has been already work order has been issued for the past 1 year, 2 months.